आम्ही आज सेंट्रल कमिटी आणि आमची सगळे तालुका कमिटी आज सीएमाक मेळपा येयल्ली त्या खातीर आमची नगरवाडी मिटींग जाल्ली पळय आणि त्या दीस थारायल्ली आमी कित्याक आयज आमकां जे एसटी भितर इन्क्लुजन धनगर समाजाचे अन्याय जो आमचो जाल्लो आसा गेली 22 वर्सां म्हळ्यार गाकू वेद एक म्हणून आमी तेन्ना एक बरोबर रावन लढू दिल्लो आणि गाकू वेदांतल्या 3 कम्युनिटी 2013 इन्क्लूड जाल्ल्यो गावडा कुंबी वेळी आणि 2003 ते आता 2025 म्हणजे 22 वर्सां धनगर समाज स्ट्रगल करता टाइम टू टाइम सगळ्यांचे अहवाल धाडून जे कितें सांगला RGN रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जे स्क्रुटिनी करता त्यांनी प्रत्येक फावटी जे कितें आमचे मागला तितले आमी दिला आणि शेवटी सगळ्यांचे प्रश्नाचे आमी निवारण केल्ले आसा जे तेमी कितें क्वेरीज काढले तितल्या क्वेरीजचे आमी रिप्लाय दिल्ले आसा म्हणजे आता आमी मुख्यमंत्री सीएम मेळपा येयल्ले की आमी जे RGN शेवटचे नोटिफिकेशन काढ म्हणून सांगले आमकां जे गवळी धनगर नोटिफिकेशन ते सुद्धा आमी काढले आणि आता आमचे काही टेक्निकल म्हणजे कसलेच आमच्यानी काय उरली ना RGNची क्वेरी एकही उरली ना त्यांना जात तितली बेगीन आमकां वो आमचो अन्याय जाल्लो आसा गेली 22 वर्सांचे आमी स्ट्रगल करतात त्यातून दूर करचे हेजे खातीर सीएम मेळपा येयल्ले सीएमान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की जात तितली बेगीन आमी RGN कडेन आपूण मिटींग ऑर्गनायज करता RGN रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कडेन आणि तेजे उपरांत आमकां RGNचे मिनिस्टर म्हळ्यार होम मिनिस्टरा कडेन मागीर मिटींग आमकां आमी घेवची अशी कित्याक जेन्ना RGN क्लियर केले उपरांत ते मागीर ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन वयता मिनिस्ट्री मागीर पार्लमेंटाक घालून ते करप आसता इतली वर्सां आमची उरपाची पयलीं कारण आसलें कित्याक प्रत्येक फावटी RGN क्वेरीज काडी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ती क्वेरीज काडी आनी परत धाडी ते आज आमी निवारण सगळें केल्लें आसा तेन्ना आयज फक्त सरकाराचेर आसा तेन्ना आमी मुख्यमंत्री सांगिल्लें आसा आनी आमकां खात्री आसा की टायम टू टायम आमच्या सीएमान आमकां हेल्प केल्लोय आसा जे कितें गोवा गव्हर्मेंटान जे करपा जाय ते आमच्या मुख्यमंत्र्यान केल्लें आसा